फर्स्ट ऑफ ऑल इन्स्टिट्यूशनाचे एकतर डिमांड्स आणि प्रेशर असता. बिट्स पिलांनी ते टॉप इन्स्टिट्यूशन, सो मोस्टली स्टुडंट्स हे दीस रात शिकतात. आनी जेन्ना आपूण त्या हाजेर खरो रावपाक पावना खंय ना खंय मनीस कोसळिल्ल्या भशेन जाता. इतलें सगळें करून इतलें शिक्षण करून सुद्दां फुडें तांकां जॉब्सांची सिक्युरिटी ना. तेंचे मार्क्स कमी येयले जाल्यार तांकां फरक पडटा आनी मागीर ती डिप्रेशनान वयता. थोड्यांक रिलेशनशिपचो बी स्ट्रेस आसता. आतांचे जेनजी म्हणटा की ते गर्लफ्रेंडा बीन करता, तेंचो कितें होत 1 म्हयने 2 म्हयने फ्लिंग कसो असो हे जाता. थोडे तर चेडे आतां ड्रग्साकूय इनवॉल्व जाता. जितले इन्स्टिट्यूशन आसात थंय एक ना एक अशें कावन्सिलींग आसपा जाय की भुरग्यांक कितें स्ट्रेस आसा जाल्यार तेच्या बद्दल ते कितें सोल्युशन घेवं शकतात. चडशे तरी भुरगे कावन्सिलरा कडेन वचात ना, बिकॉज तांकां अशें दिसता की समज कावन्सिलरा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी आपलें इन्फॉर्मेशन आनी कोणाक शेअर केलें. एस्पेशली इंडियन स्टुडंट्स आमकां एक्सपेक्टेशन चड आसता टू वर्क हार्ड. फुडें एट द एंड कितें करून तुमकां आतां खंय जाल्यार पे करूनच जॉब घेवचो पडटा. आनी इन दीस सिच्युएशन कितें जाता तोच स्ट्रेस बिल्डअप जावन 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 एक खंय ना खंय हे सुसायडल थॉट्स येतात. फास्ट मुवींग वर्ल्ड जे आसा की आयज घे फाल्यां न्यू कितें तरी येतलें, दॅट इज क्रिएटींग मोर स्ट्रेस. चड एन्झायटी स्ट्रेसाची मे बी आमी सोशल मिडियाचेर चड एक्टीव आसा. शिकपाचें बॅलन्स जाय आनी आमचे पर्सनल लायफानूय बॅलन्स जाय. तर म्हाका दिसता की एक जर जमना आनी ती वाट जर मेळना जाल्यार दुसरी वाट आमी ट्राय करपाक जाय. बट जीव म्हणटा तो मोलादीक आसता. अशा तरेचो प्रेशर आनी इतल्या उच्च स्तरीय जी संस्था म्हणल्यार बिट्स पिलांनी सारकी म्हणजे तेंच्यांनी कितें करपाक जाय जेणे करून ही भुरगीं जी आसा ती आत्महत्ये कडेन प्रोत्साहीत जावं नजो म्हणून. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. सध्या बिट्स पिलांनी ह्या कॅम्पसात सलग ह्या 1.5 वर्सात 6व्या विद्यार्थ्यान जेन्ना आतां आत्महत्या केला. एक 20 वर्साचे हे विद्यार्थिनी वैष्णवी म्हणून बंगळुराचे, जेन्ना तेच्या आत्महत्येची ही घडणूक घडली तेन्ना असो प्रश्न परत एकदा उप्रासलो की ह्या शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षणाचो दबाव त्याच बरोबर मानसीक दबाव ह्या विद्यार्थ्यांचेर पडटा काय. ताका लागून आमी आयज गोवा युनिवर्सिटी ह्या कॅम्पसात ह्या वाठारांत आयिल्ले आसा. हांगासर जे भुरगे आसा तांकां कसले चॅलेंजीस उप्रासता तांच्या मुखार, शिक्षणा बरोबरूच हेर सामाजीक दबाव तांचेर आसता काय. त्याच बरोबर आतां बदललेली ही जिवनशैली जी आसा तांचोय परिणाम तांचेर जाता काय. सो कित्याक लागून हे आत्महत्येचे प्रकार सतत वाडिल्ले आसा आनी बिट्स पिलांनी जे उच्च स्तरीय हे शिक्षण दिता म्हणून असो तो दावा करपी ही संस्था आसा त्या शिक्षण क्षेत्रांतूच जर तेंच्या कडेन अशे तांचेर जीव दिवपाचे प्रसंग जर उप्रासता जाल्यार हेर कॉलेजीस म्हणा युनिवर्सिटी हे विद्यार्थी जे आसात ते हांकां कशें आव्हान दितात, कशें हांकां पळोवन एक चॅलेंज घेवन ते शिकतात, हो सगळो आढावो घेवपा खातीर आमी ह्या कॅम्पसांत आयिल्ले आसा. जाणून घेवया ह्या भुरग्यां कडल्यान तांकां कितें सामाजीक त्याच बरोबर शिक्षणीक चॅलेंज आसतात काय म्हणून. सो आमी गोवा युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसात ह्या वाठारांत आयिल्ले कडेन आमच्या बरोबर कांय स्टुडंट्स आसात. तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतले कशा तरेन हो सामाजीक स्ट्रेस लेवल आनी शिक्षणा कडेन तेंचो पळोवपाचो दृश्टिकोन आतांच्या ह्या जनरेशनाचो कसो कितें आसा आनी ते हे चॅलेंजीस कशे आपणायतात आनी फुडें सरतात म्हणून. सो आमच्या बरोबर तुमचें नांव कितें? पार्थ कुडव. हांव एक गोवा युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलाचो ग्रूप रिप्रेझेंटेटीव. आनी जी आतां आमकां बिट्स पिलांनीन जी आमकां घटना आयकत आयली ती एक्चुली खूब दुखद आसा आनी ताका खुबशे कारणूय आसात. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी पळोवंक गेले जाल्यार आतां भुरगे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार युनिवर्सिटीनूच हांगा हायर एज्युकेशन घेवंक येता, कोण मास्टर्स करपाक येता आनी जाल्यार कोण आपली PhD करता. आतां फॉर एग्जाम्पल इतलें सगळें करून इतलें शिक्षण करून सुद्दां फुडें तांकां जॉब्सांची सिक्युरिटी ना. फुडें एट द एंड कितें करून तुमकां आतां खंय जाल्यार पे करूनच जॉब घेवचो पडटा, वीच इज नॉट फेर. भुरगे इतलें शिक्षण हें करता दॅट इज ऑल्सो स्ट्रेस आसता. कित्याक एक आवय बापूय आसता ते आपल्या भुरग्यां कडल्यान एक अपेक्षा लावन आसतात की बाबा आपलो भुरगो कितें व्हडलो जावन खंय बरें शिक्षण घेवन खंय बऱ्या कडेन कामाक लागतलो. बट आतां तो जॉबूच आसा तोच ना न्ही. आनी इफ तुमी पळोवंक गेले जाल्यार गोवा इज सेकंड हायस्ट इन अवर इंडिया फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो. हेचेरूय फाटीं खूब व्हडलो इशू जाला. आनी पळोवंक गेल्यार हितून खूब आनीकूय अशे फॅक्टर्स आसात जे अफेक्ट करता. फॉर एग्जाम्पल फॅमिली स्ट्रेस. थोड्यांच्या घरान सिच्युएशन्स बरे नासतात ताका लागून ते स्ट्रेस घेतात. आनी मेनली कितें जाता केन्ना केन्ना मनीस एका अशा वातावरणान ट्रॅप जाता की तो आपल्या आपणाक एक्सप्रेस करूं शकना. फॉर एग्जाम्पल आतां एक आसा कोण भुरगो आसा तिचेर स्ट्रेस आसा
आणि तेचें वातावरण अशें आसा की तेणी जर कोणाकूय सांगलें की बाबा आपलो असो असो प्रॉब्लम आसा, तो तेणी एक्सप्रेस केल्या उपरांत कितें जाता, एक 4 लोक तेची फकाणां उडयतले म्हणून तो सांगूंक वचना, कोणा कडेन एक्सप्रेस करूंक वचना. आनी इन दीस सिच्युएशन कितें जाता, तोच स्ट्रेस बिल्डअप जावन 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 एक खंय ना खंय हे सुसायडल थॉट्स येतात, कळ्ळें. एंड फॉर दीस द मेन थिंग इज एक म्हाज्या हिसपान तरी एक अशें हें आसपा जाय, इनिशिएटीव घेवपा जाय गव्हर्मेंटान सुद्दां, आनी जितले कॉलेजीस आसात प्रायवेट सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी एक असो हे घेवपा जाय की जितले इन्स्टिट्युशन आसात थंय एक ना एक अशें कावन्सिलींग आसपा जाय की भुरग्यांक कितें स्ट्रेस आसा जाल्यार तेच्या बद्दल ते एक कितें सोल्युशन घेवं शकतात. जाय एक आनी एक सजेशन टू ऑल द युथ्स, तुमचो एक तरी एटलिस्ट असो फ्रेंड आसपा जाय जो तुमकां केन्ना जज करना, जेचे कडेन तुमी तुमच्या मनांतले वचून डायरेक्टली उलोवपी, तुमकां चिंतपाची गरज पडना की बाबा आपण हेका सांगलें हो आपणाक जज करतलो. कित्याक असलो फ्रेंड आसता तोच तुमकां खंय ना खंय फुडें सारको, हांव अशें म्हणना की तो 100% तुमकां सारको हें तरी गायड करपी, बट सांगून तुमच्या मनांतले हलके करप इज वॉट इम्पॉर्टंट. कित्याक सांग, एक गोश्ट मनान जितली तुमी दामून दवरतात तितली ती फुडें वाडत वता, तितलो तो तकलेर मेंटल पेज पडत रावता. आतां हे कावन्सिलींग जो प्रकार आसा त्याच्या बद्दल त्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक योग्य हें मेळटा, सोल्युशन मेळटा अशें दिसता तुमकां? सीन इन इट डिपेंड्स ऑन द कितली केस कितली सिवियर आसा तेचेर डिपेंड करता. कित्याक सांग, दीस इज हें आतां आसता तें डिपेंड्स, दीस इज अ कायंड ऑफ मेंटल थिंग. सो हेका ईच एंड एवरी जो मनीस आसता तेचो रिएक्ट करपाचो टायम डिफरंट आसता, तो प्रत्येक गोश्ट कशी घेता तेचेरूय डिपेंड आसता. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक गेल्यार जर आमी आतां धरून गेले जाल्यार बॉडी शेमिंगूच धरून गेले जाल्यार 2 जाण आसात, दोगूय जाण बॉडी शेमिंग डिफरंट वेन घेवं शकता. एकटो म्हणूं शकता सोडून घाल म्हणून जाल्यार आपणाक कितें आसा, दुसरो आसा तो म्हणूं शकता शी आपणाक म्हटलें इतलें वायट दिसलें, तो तेचेर ओवर थिंकींग करता. सो दीस डिपेंड्स ऑन द की मनशाची पर्सनॅलिटी कशी आसता. थोडे आसतात ते खूब ओवर थिंक करतात ओवर द टायम, परत 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 तेच चिंतत रावतात, तेंच्या तकलेंतल्यान ते वचना. अँड दीस ओवर द टायम बिल्डअप जावन एक खंय ना खंय अशे ते स्टेप्स घेवंक वता. तर ज्या संदर्भात आतां सुसायड बीट्स पिलांनीत सलग 6वें फावटी जालेलो आसा, कशा तरेन तुमची आतांची भुरगीं जनरेशन जी आसा पळय ती स्टडीज आनी हे जे आतां वेगळो स्ट्रेस जो तुमकां येता आसत, कशें तुमी पळयतात, म्हणजे कित्या खातीर ह्यो घडणुकी घडटा आसतल्यो? स्ट्रेस मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्स्टिट्युशनाचे एकतर डिमांड्स आनी प्रेशर आसता, स्टडी लोड खूब आसता. तेच्या भायर म्हाका अशें दिसता की चड एन्झायटी स्ट्रेसाची मे बी आमी सोशल मिडियाचेर चड एक्टीव आसा आनी चड सोशल मिडियाचेर कितें कितें एक आपली फेक पर्सनॅलिटी खुबदां लोकां करतात की आपूण हांगा भोंवता थंय भोंवता ऑर हें करता तें करता. मे बी तेच्या खातीर चड एन्झायटी दिता की मे बी हांव तितल्या पर्यंत पावना, तितल्या पर्यंत अचीव करना, ऑर त्या मनशाचें कितलें काय बरें चल्लां पूण आय एम नॉट गेटींग दॅट मच हॅपिनेस, ऑर तशें हांव म्हज्या कडेन तितले पयशे ना. मे बी दॅट कॅन बी वन ऑफ द रिजन. आनी सेकंडली स्कुलान मे बी म्हाका अशें दिसता की पर्सनली चड फ्रेंड्स, आतां पयलीं कशे फ्रेंड्स आसताले तशें फ्रेंडशीप ती उरूना, तितली रॉ हें जावना. सो शेरिंगा खातीर तितले स्कोप मेळना कोणा कडेन वचून उलयतले. आनी ऑल्दो आमचें जनरेशन मातशें आतां ते जेन झी लोकां म्हणटात अशें हें जालां. सो पेरंट्सूय मातशे डिटॅच कशें जावपाक लागले. ऑल्दो पेरंट्स मातशे पोन्या मेंटलिटीचे जर कोणाचे आसत, जर ते आजून समाजा बरोबर ऑर ह्या जनरेशना बरोबर फुडें येवपी ना जाल्यार ते मातशे खंय तरी ते ओल्ड थॉटान आनी आतांचे भुरगीं खूब यंग थॉटान अशी आसात. सो त्याच्या खातीर ते क्लॅशीस जावन तांकां त्याच्या बरोबर शेअर करपाक मेळना. आनी जर टिचर्स इन्स्टिट्युशनान आमचे ओपन आसत ऑर क्लोज टू द स्टुडंट्स आसत जाल्यार तेंच्या बरोबर ऑर कावन्सिलर आसत जाल्यार तेच्या बरोबर उलोवन ते स्ट्रेस मॅनेज करपाक जाता जितल्या पर्यंत मॅनेज करपाच्या लेवलचें आसा. पूण म्हाका दिसता सोशल मिडिया अलॉंग विथ द स्टडी हे बोथ तुमकां स्ट्रेस दिवपाक चड हें जाता. म्हाका पर्सनली तर जेन्ना हांव सोशल मिडियाचेर पळयता की पीपल आर व्हेरी हॅपी एंड डुईंग समथींग एंड आय एम डुईंग नथींग, केन्ना केन्ना जेन्ना बेकार आसता तेन्ना ती एन्झायटी जाता की हांव खंय तरी ह्या रेसीन पावना, की हांव उरतले फाटीं. जर म्हाका ही गोश्टी कळूना, हांव ह्या इव्हेंटाक पावना प्रॉपरली जाल्यार म्हाका दिसता की आय विल बी शेणटलें खंय तरी अशें. सो दॅट इज वन ऑफ द कॉज मे बी. ऑर हे फास्ट मुवींग वर्ल्ड जे आसा की आयज घे फाल्यां न्यू कितें तरी येतलें, दॅट इज क्रिएटींग मोर स्ट्रेस. स्टडी वॉच पॅटर्न आशिल्लो, स्टडी तितलें जावना, बट इट इज मोर कॉम्पिटेटीव नाव. पयलीं खूब मोजकेच लोकांक चड प्रोफेशनल टिचिंगांचे चड प्रोफेशनल डिग्रीज आसताल्यो. आतां ऑलमोस्ट सगळीं जाणां सगळ्यो डिग्र्यो घेतात. सो त्या एक ते स्टँडर्ड्स जर तुमकां अचीव करपाक जाय जाल्यार भरपूर शिकपाक जाय, खूब व्हडल्या इन्स्टिट्युशनांतल्यान भायर येवपाक जाय अशें आसा. सो मे बी दॅट इज क्रिएटींग द स्ट्रेस बिटवीन द युथ्स अशें दिसता. थँक्यू. तुजें कितें म्हणणें आसा? म्हाका दिसता जीव खूब
इम्पॉर्टंट आसता मनशाचो आनी ताका पर्याय आमी काडपाक जाय की कसो आमी तो तिगोवन दवरूं शकता. हय स्ट्रेस जातात ना म्हणिना, बट ह्या जे धांवत्या जगान पळय आमी धांव घेवपाचो सुरू केला की प्रत्येकांचें एक्सपेक्टेशन आसता की आपल्या भुरग्यान अमकें घेवचें, या कॉलेजी कडल्यान म्हण, या आवय बापाय कडल्यान, या आपल्या फ्रेंड्सा कडल्यान, या स्वताचें सुद्दां एक एक्सपेक्टेशन आसता की आपल्यान अशें जावचें तशें जावचें. आनी जेन्ना आपूण त्या हाजेर खरो रावपाक पावना, खंय ना खंय मनीस कोसळिल्ल्या भशेन जाता आनी त्या कारणाक लागून मे बी वेगळे वेगळे विचार येता. बट त्याच बरोबर आमी लक्षांत दवरपाक जाय की हें लायफ फक्त आपलेंच न्हय तर आपल्या बरोबर खूब जाणां जुळिल्लीं आसता आनी आमी वेगळी वाट काडपाक सोदपाक जाय आनी काडची अशें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां कितलेशेच नव्यो योजनाय जाल्ल्यो आसा. NAP अंडर पळय आमी वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी वेगळे वेगळे नवी नवी स्किल्स शिकूं शकता. तर म्हाका दिसता की एक जर जमना न्ही ती वाट जर मेळना जाल्यार दुसरी वाट आमी ट्राय करपाक जाय. बट जीव म्हणटा तो मोलादीक आसता. सो आतांचे भुरगे म्हणजे कितें ते इंडिविज्युअल डिपेंड आसता. लायक आतांचे भुरगे गर्लफ्रेंडा करता मेन आतांचे जेनजी म्हणटा की ते गर्लफ्रेंडा बीन करता. तेंचो कितें होत 1 म्हयने 2 म्हयने फ्लिंग कसो असो हें जाता आनी ते मागीर दिसता की तेंचो इतलो व्हडलो रिलेशनशीप आसलो आनी मागीर ते तशें डिप्रेशनान वयता. मागीर ते अशें नांव पडटा की कॉलेजीन स्टडीज चड जाल्लेली, हें चड जाला म्हणून ते अशें कॉलेजींचेर नांव येता की ते मागीर म्हणटा ना स्टडीच्या खातीर पेरंट्साक दिसता की आपले भुरगे कॉलेजीन शिकता तांकां कोप अप जायना बट तेज्या खातीर हें जाता म्हणून टेंशनां येता. बट तांकां अशें फाटली स्टोरी खबर नासता की अशें तेंचे भुरगे अशेंय करता की गर्लफ्रेंड आसा कोण कोण आहा. सो तेंचे भितर कितें झगडी बीन जाता तेज्या खातीर चड केन्ना टेंशनां बीन येता. ताका लागून थोडे आतां पळय हालीं एक ती केस कसली जाल्लेली ती म्हाकाय सामकी खबर ना. ते एकले चेड्यान सुसायड केलो ते चेडवा खातीर. ते आतां कॉलेजी खातीर काय सुसायड ना करूंक न्हू तशें तशें जाल्लें हें आसता ते. हय सगळ्याक गोवा युनिवर्सिटीन सगळें सामकें आहा कावन्सिलींग बीन. इफ कोणाक टेंशन आहा कितें आहा लायक पर्सनल आपलें कितें उलोवपाक जाय जाल्यार कावन्सिलींग सेशनाक वचोन आपलें मायंड हें करपाक रिलॅक्स करपाक जाता आमकां. कशा तरेचो हो दबाव त्याच बरोबर हेर सामाजीक तुमचेर प्रेशर आसता काय शिक्षणान तें म्हणजे कित्या खातीर हे जीव दिवपाच्या मार्गाचेर ही आतांची भुरगीं जी आसा स्टुडंट्स ती वता अशें तुमकां दिसता? आमचे कडेन असो कितें दबाव असो नासता पूण थोडे भुरगे तांकां फॅमिलीचो स्ट्रेस आसता किंवा थोडे चडूच शिक्षणाचो स्ट्रेस घेता. थोड्यांक रिलेशनशिपचो बी स्ट्रेस आसता सो सांगूं शकना. आनी थोडे तर चेडे आतां ड्रग्साकूय इनवॉल्व जाता. सो अशें म्हाका दिसता की मागीर जो कॉलेजीन किंवा अशें तुमकां युनिवर्सिटीन एक कावन्सिलींग म्हणून जो प्रकार आहा तो तुमकां मार्गदर्शक थारता? चडशे तरी भुरगे कावन्सिलरा कडेन वचात ना बिकॉज तांकां अशें दिसता की समज कावन्सिलरा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी आपलें इन्फॉर्मेशन आनी कोणाक शेअर केलें ताका लागून ते फाटीं सरता अशें म्हाका तरी दिसता. सो तुमी कितून खंयच्या स्ट्रिमीन शिकता? हांव एनवायरमेंटल सायन्स MSc एनवायरमेंटल सायन्स. तुमकां कसलो प्रेशर बीन जाणवता शिक्षणाच्या संदर्भात बीन? कांय ना प्रेशर. तूं कितून शिकता? MSc एनवायरमेंटल सायन्स. सो ही जी आतां परिस्थिती आहा भुरगे जीव दिवपाच्या प्रकारा कडेन वळटात सो तुमकां कितें हाचेर उलोवपाक? म्हाका दिसता पयलीं आमचे एस्पेशली इंडियन स्टुडंट्स आमकां एक्सपेक्टेशन चड आसता टू वर्क हार्ड लायक आनी बिट्स बिलांनी ते टॉप इन्स्टिट्यूशन सो मोस्टली स्टुडंट्स हे दीस रात शिकतात. सो people they expect more out of those students so तेंचे प्रेशर चड आसता आनी आतां तेंचे मार्क्स कमी येयले जाल्यार तांकां फरक पडटा आनी मागीर ती डिप्रेशनान वयता अशें. तुमी बऱ्या भशेन शिकता मगो तुमकां कसलें डिप्रेशन बीन ना? आमी शिकता पूण आमकां दिसता बॅलन्स जाय. आमकां शिकपाचें बॅलन्स जाय आनी आमचे पर्सनल लायफानूय बॅलन्स जाय. सो if students can go to their counselors and ask help from their friends or their family members it will be more better.
तुमकां कितें दिसता म्हणजे आतां अशा तरेचो प्रेशर आनी इतल्या उच्च स्तरीय जी संस्था म्हटल्यार बिट्स पिलांनी सारकी म्हणजे तेंच्यांनी कितें करपाक जाय जेणे करून ही भुरगीं जी आसा ती आत्महत्ये कडेन प्रोत्साहीत जावं नजो म्हणून? तेमच्यांनी सर्वे करूंक जाता. मोस्टली मेनी सायकॉलॉजिस्ट फ्रॉम कॉलेजीस कॅन कम अँड टेक सर्वे ऑफ डिफरंट स्टुडंट्स अलोंग द कॅम्पस. कित्याक हे पयली घटना न्हू, कित्याक आनी केसीस आमी पयल्या लास्ट इयर आनी बिफोर इयर्स. सो दे कॅन ट्राय अँड इन्वेस्टिगेट ऑन द रिजन्स वाय दीज थिंग्स आर हॅपनिंग. आनी बिफोर एडमिशन इफ there is some personal family problem and if they don't want to continue in those courses or if they have any other interests they can ask them आणि मागीर तेमच्यांनी फायंड आउट करून मागीर भुरग्याचे पर्सनल इंट्रस्टाचेर फोकस करूंक जाता. कितें सांगपाक जाय? ना ऑलमोस्ट तेंच्यांनी सगळ्यात कवर केलं पण म्हाका दिसता एक असो इवन जर आतां थेरपिस्टा कडेन नाल्यार आनी कोणा कडेन असो एक तितले जर कम्फर्टेबल फील करिना नाल्यार एटलिस्ट आपल्या फ्रेंडांक नाल्यार आनीक जेंच्या वांगडा कोण कम्फर्टेबल आहा नाल्यार आपल्या पेरंट्सां कडेन एटलिस्ट तेंच्यांनी म्हणजे अशें हेल्प सीक करूंक जाय. कित्याक म्हणजे आतां तरी एक असो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम असो इतलो अशें आमकां तरी पयलीं पासून एक अशें आहलेलें की ना तशें कितें नासता हें तें पण आतां तरी अशें नॉर्मलायज जालां अशें खूब बऱ्या हितूर एक्सटेंटाचेर. सो आतां तरी म्हाका दिसता एक अशें कितें देर इज नो शेम इन दॅट. सो म्हणजे अशें हेल्प सीक करपाक अशें कितें वायट गजाल ना. सो एटलिस्ट आपल्या फॅमिली मेम्बर्सांक नाल्यार एटलिस्ट आपूण कोणा कडेन कम्फर्टेबल आहा तेंच्या वांगडा तरी उलोवंक जाय आनी मागीर फुडें कशें कितें जाता तें मागीर एटलिस्ट हें करूं शकता न्हू ती तांकां बेटर एक गायडन्स तरी दिवंक शकता म्हणून. सो आतां स्ट्रेस म्हटल्यार आमकां खबर आसा की जशी कॉलेज लायफ आमची चालू जाता तशी भुरगीं अशी रिलेशनशीपीन तशें येवपाक आसता. सो स्ट्रेस म्हटल्यार म्हाका दिसता की जे भुरगे रिलेशनशिपीन येता तांकांय चड स्ट्रेस आसता. म्हटल्यार आतां आमी एक फाटीं एक केस पयल्या की 8 म्हयन्याच्या रिलेशनशिपान एकल्यान सुसायड केली भुरग्यांक. सो त्योय केसी आतां वाडत आसा आनी मोस्टली इन कॉलेजीस की भुरगीं मेळटा उलयता आनी भायलोय पेरंट्सांचो प्रेशर हें तें तितूनय जावपाक शकता. सो वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांनी आमकां तेंच्यो ज्यो कितें समस्या आसा म्हटल्यार शिक्षणीक दबाव तेच बरोबर सामाजीकूय भान दवरून तांकां कशा तरेन हें आव्हान स्विकारचें पडटा हाचेर तेंच्यांनी आमकां तेंच्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत जो 6वें फावट हे आत्महत्या प्रकरण घडिल्लें आसा ह्या फाटभुंयेर असो प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो की आमचे हे गोंयचे विद्यार्थी आसा तेंच्या मुखार कितें समस्या तांकां आव्हानात्मक थारता, खंयच्या कारणाक लागून ते हे आत्महत्येच्या दिशे कडेन प्रभावीत जाता हाचेर हो एक आढावो घेवपा खातीर आमी एक तांची मुलाखत घेवया म्हणून आमी ह्या गोवा युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसांत आयले आनी वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यां कडेन तेंच्यो कितें समस्या आसा त्यो जाणून घेतल्यो. ह्या दरम्यान तेंच्यांनी जे तांकां प्रश्न चॅलेंजींग थारता किंवा कशा तरेन ह्या सद्याच्या स्थितीक सामोरे वचचें पडटा हाचेर तेंच्यांनी आमकां योग्य प्रतिक्रिया दिल्यो. योग्य कावन्सिलींग जावप हें गरजेचें आसा. ते कावन्सिलिंगान खंय तरी सिक्रसी उरतली काय ना असोय तांकां दुबाव थंय प्रश्नचिन्ह उप्रासता म्हणूनय ते मागीर फाटीं फुडें जाता. अशे कितें मुद्दे आमच्या मुखार येयले. ड्रग्स हो प्रकार सुद्दां सद्या कॉलेजीस शाळांनी सुद्दां आतां घुसपाक लागिल्लो आसा. हेही एक चॅलेंज भुरग्यांच्या समोर आनी तेच बरोबर आतां जी रेस चालू आसा म्हणजे स्पर्धा चालू जी आसा म्हणजे शिक्षण घेतल्या उपरांत बरो जॉब मेळप तेंय एक व्हडलें आव्हान अशे वेगवेगळे मुद्दे तांच्यांनी मांडले. आनी ह्या बिट्स पिलांनी आत्महत्या प्रकरणा उपरांत एक ल्हानशी एक मुलाखत तांची घेवया आनी तांकां कितें प्रश्न उप्रासतात तेचेर उजवाड घालपा खातीर आमी एक ल्हानशी इंटरव्यू घडोवन हाडली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव गौरीश पुरवामणकर. पळयत रावात गोमंतक TV. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्स्टिट्यूशनाचे एकतर डिमांड्स आणि प्रेशर आसता. बिट्स पिलांनी ते टॉप इन्स्टिट्यूशन सो मोस्टली स्टुडंट्स हे दीस रात शिकतात आनी जेन्ना आपूण ते हाजेर खरो रावपाक पावना खंय ना खंय मनीस कोसळिल्ल्या भशेन जाता. इतलें सगळें करून इतलें शिक्षण करून सुद्दां फुडें तांकां जॉब्सांची सिक्युरिटी ना. तेंचे मार्क्स कमी येयले जाल्यार तांकां फरक पडटा आनी मागीर ती डिप्रेशनान वयता. थोड्यांक रिलेशनशिपचो बी स्ट्रेस आसता. आतांचे जेनजी म्हणटा की ते गर्लफ्रेंडा बीन करता तेंचो कितें होत
1 म्हयने 2 म्हयने फ्लिंग कसो असो हे जाता. थोडे तर चेडे आतां ड्रग्साकूय इनवॉल्व जाता. जितले इन्स्टिट्यूशन आसात थंय एक ना एक अशें कावन्सिलींग आसपा जाय की भुरग्यांक कितें स्ट्रेस आसा जाल्यार तेच्या बद्दल ते कितें सोल्युशन घेवं शकतात. चडशे तरी भुरगे कावन्सिलरा कडेन वचात ना बिकॉज तांकां अशें दिसता की समज कावन्सिलरा कडेन गेले आनी तेंच्यांनी आपलें इन्फॉर्मेशन आनी कोणाक शेअर केलें. एस्पेशली इंडियन स्टुडंट्स आमकां एक्सपेक्टेशन चड आसता टू वर्क हार्ड. फुडें एट द एंड कितें करून तुमकां आतां खंय जाल्यार पे करूनच जॉब घेवचो पडटा आनी इन दीस सिच्युएशन कितें जाता तोच स्ट्रेस बिल्डअप जावन 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 एक खंय ना खंय हे सुसायडल थॉट्स येतात. फास्ट मुवींग वर्ल्ड जें आसा की आयज घे फाल्यां न्यू कितें तरी येतलें दॅट इज क्रिएटींग मोर स्ट्रेस. चड एन्झायटी स्ट्रेसाची मे बी आमी सोशल मिडियाचेर चड एक्टीव आसा. शिकपाचें बॅलन्स जाय आनी आमचे पर्सनल लायफानूय बॅलन्स जाय. तर म्हाका दिसता की एक जर जमना आनी ती वाट जर मेळना जाल्यार दुसरी वाट आमी ट्राय करपाक जाय बट जीव म्हणटा तो मोलादीक आसता.